जनरेशन आता तुम्ही सरकार एम्प्लॉयर म्हणून तुम्ही कंटिन्यू कित्याक उरता बिकॉज यू कांट तुमची इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जाग्यार येना तुम्ही इन्वेस्टमेंट आपोवंक शकना हे विशय थंयच उरता सरकाराक बँकां कडेन इतलो डेपॉझीट हांगा आसा तो हांगा डिप्लॉय कर म्हणपाक अवेन्यूज ना बँको डिप्लॉय करतल्यो पण वातावरण आमचे कडेन ना हाच्या खातीर कितें करचें हाजेर आमचे कडेन कांयच योजना ना सध्या मिनिमम सरकार जो आज सोशल स्किमीक जो डायरेक्ट घरांनी व्हरून पयसो घालता एक तुजी कामधेनू एक स्कीम जर सोडली आणि DSS कामधेनू थोडी इकॉनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करता थंय तूं सबसिडी घाल एग्रीकल्चरान सबसिडी घाल इट जनरेट्स इकॉनॉमिक एक्टिविटी पूण बाकीचे जे ह्यो स्किमी लॅपटॉप टॅबलेट बी ज्यो असले आसा पेट्रोल स्किमी बी ह्या गजालींचेर हो जो रेवेन्यू आसा 400 ते 500 कोटीचो तो समजा तांणी एज अ सबसिडी स्मॉल स्केल लार्ज स्केल मिडियमाक वाटिल्लो आणि मिनिमम वेज जी आसा ती वाडोवन घेतिल्ली गोंयांत मिनिमम वेज कितली मिनिमम वेज आयज 215 तुम्ही कितली मागतात आम्ही कमीच म्हटल्यार 400 रुपया फॉर अनस्किल्ड कामगार अकुशल कामगार आणि त्याच बरोबर 500 फॉर स्किल्ड कामगार जे चतुर काम आय मीन कुशल कामगार आहा तांकां मागता पण आयज मिनिमम वेजेस 215 गेल्यार इंडस्ट्रीक हो प्रश्न विचारता ही सबसिडी तुम्ही ज्या जाग्यार इकॉनॉमिक एक्टिविटी चलता स्मॉल स्केल मायक्रो स्केल मिडियम स्केल त्या इंडस्ट्रीक दिवपाचे ते तुका इन रिटर्न टॅक्स दितले तुका तुजो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करतले त्या तांकां प्रायव्हेट जॉब्स लुक्रेटिव्ह करून दे मातशी सो दॅट एम्प्लॉय सबसिडी परस हांव म्हणटा की वॉट गव्हर्नमेंट शूड डू इज स्पेंड दिस मनी ऑन क्रिएटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आता तुम्ही पळयात वेदर इट इज टुरिझम इंडस्ट्रीन गव्हर्नमेंट हॅज नॉट इन्वेस्टेड एनीथिंग कन्वेंशन सेंटर करात वॉटर स्पोर्ट्स जीडीपी खातीर मोठे प्रोजेक्ट जाय तुजो जीडीपी स्टॅग्नेट जाला 37,000 बिग प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जर इन्वेस्टमेंट येवपाक जाय यू रिक्वायर द रोड नेटवर्क यू रिक्वायर मोर पॉवर वी आर डिपेंडंट ऑन नॅशनल ग्रीड आणि रिलायन्स वी कॅन हॅव पॉवर युनिट ओवर हियर मायट बी अंडर PPP और वॉट एवर थंय इन्वेस्टमेंट करूं येता वॉटर वी कॅन प्रोवायड रोड नेटवर्क ऑल दीस थिंग्स जर आमी हाजेर जर गव्हर्नमेंटान पयसो जर मोडयत जाल्यार ऑब्वियसली देर वील बी मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड मागीर रेव्हेन्यूज ऑफ द गव्हर्नमेंट वील ऑल्सो इनक्रीज आणि मागीर वॉट एवर यू टॉकिंग अबाउट मिनिमम वेजीस ऑल दॅट 2012 त्याच मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान कडे दवरल्या 2002 तो ह्यो गजाली करताल्यो म्हाका मिगेल बाबाक एक प्रश्न विचारपाक जाय कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग जें आसा रिफॉर्म्साचेर हांव उलयतां पिकअप जायना फाटले 5 बजेटांनी जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग येता जावचें ना मायनिंग एक्टिविटी जी बंद पडली ती एग्रेरियन इकॉनॉमी आशिल्ल्या तालुक्यांनी बंद पडली केपें सांगे फोंडा बिचोली दीज आर बेजिकली एग्रेरियन इकॉनॉमी जेन्ना 70% GDP गोंयचो वांटो एग्रीकल्चर दिताले भाऊ वेळार तो आज 7% आयला आणि दॅट पार्ट इज टेकन ओवर बाय सर्वीस सेक्टर एंड मॅन्युफॅक्चरींग कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग समजा होच पयसो हांव ह्या 500 कोटीचेर उलयतां हो स्किमी समजा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग प्रमोट करपा दिल्ले जो मनीस दिवपा सोदता लँड कॉन्ट्रॅक्ट जो फार्मिंग करतलो ताजे कडल्यान तुका शेअर मेळटलोच प्लस सरकार तुका पर हेक्टर अमके पयशे दितलो दी ताका जमीन कल्टिवेट करपाक सरकार तुका आनी पयशे दिता ही वील जनरेट एन इकॉनॉमिक एक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर मेक दॅट कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग मोर लुक्रेटिव्ह बाय पंपिंग दीस मनी हांव प्रश्न काडटा तो इतलोच तूं पयशो ज्या जाग्यार इकॉनॉमिक एक्टिविटी जनरेट जाता थंय घाल प्रश्न यो ना की सर्वीस पैसे सोशल सेक्टराक दिवचे वा ना तो सोशल सेक्टराक दिवपाक जाय दियात अवश्य पण मागीर आनी सरकारा कडेन कांय सुरना वेल्थ क्रिएट करा वेल्थ जनरेट करा सरकारा कडेन जे गणित आसा सरकाराचे सध्या म्हयन्याक टॅक्स नॉन टॅक्स सेंट्रल टॅक्सीस आनी तुजो कमर्शियल टॅक्स बी धरून 400 ते 425 कोटी सरकाराक येता आणि सरकाराची सॅलरी बिल पावलां 200 कोटीचेर म्हयन्याक सरकार इंटरेस्ट पेमेंट्स करता जवळ 100 कोटीचे आणि स्किमीचेर मोठो जवळ म्हयन्याक 80 ते 90 कोटी हिशोब वाटकुळो ह्या सरकारान आनी खंयचो सोशल सेक्टरांतल्यान जर तो पयसो काडून दुसऱ्याक सरकार जी टोटल विजन नासतना सरकार जेन्ना चलयता तो थंयच्या थंय घुवात रावता त्याच सांगतो त्याच फंडान घुवात रावता तो जनरेट करिना तो जनरेट कर आता एक विषय म्हणल्यार मायनिंगेचे आमी इतले उलयला पण ताका कांय तरी ह्या चक्रव्यूहांत एक वाट काडपाक जाय ह्यो चक्रव्यूह आपल्यानच तयार केला आनी तातूंतच आपण गुंतलेलो आहा ताका लागून आमचें सांगपाचें आहा ही जी धनसंपत्ती गोंयची आसा मिना आसा ते सरकारान ताब्यान घेवन थंय क्रिएशन ऑफ वेल्थ कित्याक करपाक जायना
ताचो टोटल लोकांक फायदो कित्याक मेळोंक जायना? तुम्ही हो विषय जो म्हणलो आसा कॉन्ट्रॅक्ट Contract फार्म ह्या विशयाचेर सगळ्याचोच फायदो आसा. टुरिझम इंडस्ट्री आसा तेका भाजी जाय, फुलां जाय, दुसरे जेवणाचे वस्तू जाय. मायनिंगाचे जे बंद जाले तांकां काम जाय आनी एग्रीकल्चर आमचे बेजीक प्रायमरी प्रोडक्शन हे करपाक फायदो आसा. प्रॉब्लम एग्रीकल्चर सेक्टरान ना, प्रॉब्लम हांगासर आसा आमचो लँड टेन्युअर एक्टान. गोवा एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट आसा तितून एक क्लॉज आसा. नवीन कसलेच लेजिस्लेशनाची गरज ना, तितून क्लॉज आसता 3 वर्सां टेनंटेड लँड पडींग आसा Forfeiture. ते सरकारान घेवपाचे. नो Forfeiture. इवन पास्ट Forfeiture. फॉरफिचर अँड गिव इट टू समबडी एल्स. हे तर लागू कर. नवीन रुलीची कांयच गरज ना, नवीन लेजिस्लेशन काय गरज हा ना, परत फक्त लागू हो करपाचे कंटेन्शियस इश्यू. आणि पैसे सुद्धा नाका. पोस्ट 1970 टेनन्सी लेजिस्लेशन येतगीर गोयचो प्रायमरी सेक्टराचो आउटपुट सारको पडत गेला फ्रॉम 70% to 7%. कारण लँड सगळी टेनन्सीक गेली पूण टेनन्सी त्या कुळांनी मागीर ती कल्टिवेट केली ना. Forfeiture Act is a forfeiture of a land is a contentious issue. एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स म्हणटा तुम्ही सबसिडी घालता वर्सा 150 कोटीची एग्रीकल्चराक, पूण ह्या इश्यूक हात घालिना. आय एम ऑन दॅट. आणि ह्या विशयाचे रेकॉर्डूय आसा. जेन्ना एक मनीस एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी गोंयांत सगळी नॉन कन्वर्ट आहा तितले एग्रीकल्चर कन्वर्शनाक एप्लिकेशन करता, तो तितून एक अंडरटेकिंग दिता की ही जमीन फाटली 5 वर्सां तरी पडींग आसा म्हणून. जेन्ना एक टेनंट असले अर्ज करता, फॉरफिट करता तेजी जमीन, तो स्वतः बरोवन दिता की 5 वर्सां आपूण करिना म्हणून. कित्याक सरकार हे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचे जे टेनन्सीचे घोडे हाडला फाटल्या 5-6 बजेटान, कित्याक फुडें वचना? न्ही, म्हाका ओवरऑल अशेंच दिसता की सरकार पळय आसा ते स्टेटस कोइस्ट कशें वागता. एक म्हणजे कसले ताका ड्रास्टीक आमी पळयले मेजर जे इश्यूज येता पळय ताजेर सोल्युशन्स सरकारान काडिना. टेम्पररी सोल्युशन्स काडटा. ते टेम्पररी इश्यूज सॉल्व करता पळय तातूंत प्रायोरिटीन मेजर इश्यूज फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्लियर कट पॉलिसी घेवन तुका करचीच पडटली इफ यू वॉन्ट टू जनरेट रिवेन्यू. एक मायनींग बंद जालें जाल्यार आमी हितून उपकार पडना आनी कॅसिनोचेर रावन उपकार पडना बिकॉज पीपल डोंट लायक दॅट मनी. सो तुमी इवॉल्व करचे पडटले. दुसरे ड्रास्टीक स्टेप्स घेवच्यो पडटल्यो. पॉलिसी डिसिजन्स एक्सपेंडिचर कर्ब करपाक नाका आशिल्लो एक्सपेंडिचर. तेच पद्दतीन एग्रीकल्चर जर वाडपाक जाय, आतां एवेन्यू निर्माण जाला विथ क्लोजर ऑफ मायनींग एट दी स्टेज, जाल्यार ताका प्रॉपर कॉम्प्रिहेन्सीव स्ट्रेटजी जाय. ह्यो स्ट्रेटजी करपाक तांणी एक्सपर्टांक घेवन करच्योच पडटल्यो. मनोज बाब, तुम्ही जीसीसीआयन जो मेमोरेंडम धाडलो आता सीएमाक ह्या बजेटा खातीर, तातूंत हो इश्यू रेज केला टेनन्सीज ऑफ ऑन फॉरफिचर ऑफ. डेफिनेटली रेज केला. आणि आमी जेन्ना पळय तांचे कडेन रिप्रेझेंटेशन घेवन गेल्ले तेन्ना आमी तांकां मॅटर हें केला. आतां इट इज टू बी सीन बट इट हॅज टू बी डन. म्हज्या कोतान तें जर करत जाल्यार लॉट ऑफ लँड वील बी अनलॉक्ड. एकच मिनिट स्टॉप घेता आनी एक अनाउन्समेंट करता की इलेक्शन कमिशनान आतां गोंयचे इलेक्शन्स डिक्लेअर केला. 17 एप्रिलाक इलेक्शनां जातात आनी 9 फेजींनी टोटल इलेक्शनां जातात. दिस इज एन अनाउन्समेंट फ्रॉम दिल्ली. गोंयाक 17 एप्रिलाक वेंचणूक. गोंय हे जे आसा एग्रीकल्चर पॉलिसी कमिटी केल्ली आसा अंडर एडवोकेट नरेंद्र सावयकार, जो आमचे लॉ कमिशनाचो हे आसा चेअरमॅन आसा. तर लॉ कमिशनाचे परफॉर्मन्स आमी पळयला. हेजो रिपोर्ट भायर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान आपलो रिपोर्ट दिल्लो आसा, तो भायर कित्याक येना? हांव तुका सांगता, फाटली कितलींशींच वर्सां स्टेट लेवल बँकर्स कमिटीची मिटींग हांव अटेंड करता किंवा तांचे रिपोर्ट्स एनालायज करता. हे सगळे टेनान्सी आनी कितें खंय पळय हें जावंक शकना, इन्वेस्टमेंट ते करूं शकना इन एग्रीकल्चर बी, ते इश्यू ते कॉन्स्टंटली रेज करता. एवरी टायम तोच इश्यू आसता. म्हणजे आमी केन्नाच हे इश्यूचेर सिरियसली एप्लाय करूं ना. खंयचे इश्यू सिरियसली एप्लाय केला? माय आतां इवॅक्यू प्रॉपर्टी आहा ताचेर कितें एक्शन घेतला? कंटेन्शियस इश्यू सरकार हे सगळे कंटेन्शियस इश्यूज. हांव ह्याच इंडस्ट्री आनी टॅक्साचेर आतां वयल्यान हो एक चार्ट पळयात. दिस इज शोविंग द स्टॅग्नेटेड ग्रोथ रेव्हेन्यू वायज गोंयचे इंडस्ट्रीची. कमर्शियल टॅक्स 2012-13 1857 आशिल्लो, 13-14 1943 जालो. देर इज अ रायज ऑफ 5%. पूण प्रिवियस इयर कंपॅरेटिव्हली इट इज 25%. हांव फक्त ट्रेंड दाखयता. मेन आसा तो नेगेटिव्ह आसा. कमर्शियल मेन जो आसा
तो कमर्शियल टॅक्स म्हणजे ताचो जो वॅट जो कंटेंट आसा वॅटाक आमकां तुमी पळयला आसतलो +3% पोरूं तो -3% जालो. एक्टिविटी एंट्री टॅक्साक आमकां पोरूं +60% आनी +80% ग्रोथ दिसली. ती ह्या वर्सा फक्त 20% आनी 20% दिसता. म्हणजे मायनिंगाचो इम्पॅक्ट लक्झरी आनी एंटरटेनमेंट सेक्टराचेरय जाता आनी एंट्री जो ट्रॅफिक फ्लो आसा ताजेरूय ओन नेगेटीव दिश्टी पडटा. लक्झरी टॅक्स ऑफकोर्स नेगेटिव्हां गेला. इकॉनॉमिक एक्टिविटी हांव जो इदोळ आशिल्लो ताजेर एक प्रश्न हाजे वयल्यान रेज करता. आमकां मायनिंगाक इकॉनॉमिक एक्टिविटी मायनिंगाक हातूंत दिश्टी पडटा. रियल इस्टेटीक प्रचंड हातूंत स्टॅम्प ड्युटी स्टॅग्नेटेड आसा वर्साक 200 ते 250 कोटींचेर ती वाडना. एक्टिविटी आसा रेवेन्यू ना. कसिनोची एक्टिविटी वाडटा. बार्रांची 500 एप्लिकेशन म्हाका स्कोप असल्या 1000 येतात. कसिनोस 5 जाग्यार 7 घालया म्हणटात. शेक तुमी एक 300 स्लॉट असल्या 1000 एप्लिकेशन येतात. ज्या ज्या जाग्यार एक्टिविटी दिसता टुरिजमाक लक्झरी एंटरटेनमेंटाक थंय 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 एक्टिविटी आसा पूण ग्रोथ ना. इट इज स्टॅग्नेटेड एट 2000 crores फॉर लास्ट that is because of we don't have checks and measures in place. Industry is generating, is doing business. आता स्पेशली टुरिझमाचे तुम्ही म्हणले शेक म्हणले किंवा बार्स म्हणले हे ते इवन टॅक्सी बिझनेस इतली वर्सां तो रेग्युलेट केला. हांव कितें म्हणटा तुम्ही आता वो जे पळय थंय चेक्स अँड मेजर्स कितें आसा तुम्ही बाराची परमिशनां दिली म्हणटा. आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन इट ती बरोबर का न्ही ती आतां दिली. सो दे वूड ऑब्वियसली बी अ वॅट जनरेटेड ऑन दॅट. नाव देर इज नो कलेक्शन विच इज हॅपनिंग बिकॉज द डिपार्टमेंट इज नॉट प्रॉबब्ली understaffed. It is understaffed. पहिली जो सुरवातीक डिबेटा मुद्दो काडिल्लो इकॉनॉमिक्स आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स फर्स्ट काय डोल आउट फर्स्ट. Administration is where I think we have a huge deficit. म्हणजे जर ऍडमिनिस्ट्रेशन जर सुदारत जाल्यार आमचो स्टेटाचो टॅक्स रेव्हेन्यू कलेक्शन विल गो अप बिकॉज जे पळय तुमकां दिसता इज ओनली वॉट इज कमिंग. 2 वर्सां फाटीं जेन्ना सरकार सत्तेक आयिल्लें आनी मुख्यमंत्री हांगा इंटरव्यूआ खातीर बशिल्लो हांवें स्वता रेस केल्लो. जेन्ना तुजी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स ना तुजी इकॉनॉमीक जनरल मॅन्युफॅक्चरींग ग्रोथूच तेन्ना स्टॅग्नेट जाल्ली इंडियेक. अशा वेळार तूं डोल आउट दिता तुजी ट्रेजरी ब्लीड जातली. पयलीं रिफॉर्म्स जाग्यार घाल पॉलिसीज हाड स्क्रू टायट कर सगळे रेव्हेन्यूवाचे आनी मागीर 1 वर्सान 2 वर्सांनी कारण जाहीरनामो इज फॉर 5 years. You can go ahead with your schemes. Otherwise, it is leading to unnecessary treasury bleeding. Your scheme is so good because revenue आहे ना. हेजेच गणित पळयतात आमी 5 पैकी 2 आयटमाचेर ग्रोथ आसा पूण ते 2 आयटमाची एकूण फक्त 300 कोटी आसा. 10% सुद्धा ना. खरी भेटाक वाड जावं जाय म्हणजे लिकेज इंडस्ट्री जी रिफॉर्म्स कर म्हणटा टॅक्स रिकवरी आनी हाजी कारण इंडस्ट्रीक आज पॅरलल मार्केट्स तयार जाली गोंयाक वता थंय तुमी पणजे म्हापशा मडगांव पळयत जाल्यार एक ना एक कंज्युमर शॉपी एक्झिबिशनां असतात. एक्झिबिशनां ऑनलायन शॉपी लोकांनी सुरू केली. तुजे लोक मोबायल आनी फळां भाजी सुद्दां विकपाक लागले. थोडे दिसांनी ग्रोसरी विकतले. तांचो रेव्हेन्यू कलेक्शन आज तुजे रिटेल हीच बीजेपी सेंटराक एफडीआय इन रिटेलाचेर हे करता आनी हांगा तुमी पॅरलल मार्केट्स उबी करतात. मोबायल ह्यो शॉपी आनी कसली आनी तांचो रेव्हेन्यू हांगा तुमचो रिफ्लेक्ट जायना. म्हाका इंडस्ट्री आनी हांव तुका सिंपल सांगता. आतां पळय वॅट म्हणटा पळय वॅट इज अ कन्झम्पशन टॅक्स म्हणजे टॅक्स ऑन कन्झम्पशन. आमची स्टेट आहा पळय कंज्युमर स्टेट हांगा आमचे 14 लाख पॉप्युलेशनाक 26 लाख लोक येता आनी कंज्यूम करता हांगा. वेरेज व्हडले स्टेटींनी कितें जाता थंय जो हें येता म्हाल येता तो दुसऱ्या राज्यां वचपाक विकपाक आमी हांगा कंज्यूम करता. आमी व्हडली स्टेट न्ही म्हणटकर आमचो वॅट हो कॉन्स्टंटली वाडूंकच जाय त्या बद्दल अजाप ना. पण ताजी रिकवरी तितली जायना कित्याक तर आमी ई गव्हर्नन्स तोंडान म्हणटात. थंय रॅशनलायझेशन आहा थंय IT घालून इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी वापरून कॉम्प्लायन्स इफेक्टिविटी कोणें पळयल्या चॅक्स एंड बॅलन्सीस कोणें घाल्या हो प्रश्न आसा. जाता कितें सरकार स्टेटस कोइस्ट वागता. इलेक्शन आयलें